गोयचे मायनिंग बंद पडलां, लोक बेकार आसात। मात हो प्रश्न सोडोवपाचो सोडून सरकाराचे मंत्री आमदार भलतेच वाद आनी वक्तव्यां करीत आसात म्हूण काँग्रेस महासमितीच्या अल्पसंख्याक फांट्याचो चेअरमॅन खुर्शीद अहमद सय्यद गोयच्या मिडिया कडेन उलयलो। सरकाराचें अपेस विसरायेर घालपाचो यत्न चल्ला, हे सरकार लोकां मदीं फूट घालता म्हणून तो उलयला। बीजेपी लेड एनडीए सरकार के आने के बाद में इन्होंने जो भी बातें कही थी चुनाव के दौरान, चाहे वो ब्लैक मनी के बारे में हो, डेवलपमेंट के बारे में हो, इसमें से एक भी बात अभी नहीं हो रही। और आप पिछले कई समय से देख रहे हो कि इनके एमपी, मेंबर पार्लियामेंट, इनके मंत्री, उनके जो निवेदन हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो तमाम कंट्रोवर्शियल है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड हाईली कंडेमनेबल है। देश के लोगों को बांटने की स्कीम इन्होंने शुरू किया है। मैं गोवा की बात करूं, गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। माइनिंग उद्योग बंद है, टूरिज्म में कमी है। सोचना ये चाहिए था कि गोवा के लोगों की समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई सोच और काम करने की भारतीय जनता पार्टी की कोई नीयत नहीं है। कंट्रोवर्सी खड़ी करना, चर्चा में उन मुद्दों को लाना जिसका जरूरत नहीं। ई पावणी केल्ल्या मिनाची येरादारी करपाक सरकारान रेट वाडोवन दिवचो म्हूण मागणी करत उत्तर गोंयचे ट्रकवाले सांखळे पाळये जंक्शनार धरण्याक बसल्यात। धरण्याक बसून 7 दीस जाले तरी सरकार जाग माग करिना। मागणी मान्य जाय मेरेन धरणे फाटीं घेवचे ना म्हणून ट्रकवाले सांगतात। मायनिंगाच्या कोफुसांवाक आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकार जबाबदार म्हूण ट्रकवाले बोवाळ मारतात। हे आमी 1 तारखेच्यान आमचो रेट वाडोवंक ना ट्रान्सपोर्टाचो, ताका लागून आमी ही धरणां धरल्या, चालू दवरल्या। पण अजून आमकां सरकार दरबारांसून कांयच हे जावन आमची डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग जाल्ली, तेच्या नंतर आमकां 7 दिसां भितर आमी नोटीस दिल्ली, पण आज 7 दीस सोंपता, अजून आमचें कसलें हे जावना। पूण जो पर्यंत सरकार आमचो रेट ठरयना तो पर्यंत ई ऑक्शनाचो खंयचोच आयन ओवर माल ट्रान्सपोर्ट जावचो ना, आनी जालोच जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतलो, कितें तोडफोड जाल्यार। मनोहर पर्रीकर जे आतां संरक्षण मंत्री आहा, तेंच्यांनी आमकां खूब आश्वासनाची, फटिंगपणाची आश्वासनां दिवन आज आमी जर त्रासान पडल्या जाल्यार ताका सर्वस्वी जबाबदार आहा माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर। जे ट्रक बंद उरतले तांकां आमी कितें तरी पॅकेज दितले दुसरी तरेन, म्हणजे चलता त्या ट्रकाक 1 लाख जाले जाल्यार बंद आसलेल्या 50,000 दितले, म्हणजे सगळ्या लोकांक कितें ना कितें मेळटलें। आमी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां, ह्या हेजे वयल्यान आमी विश्वास दवरलो आनी त्या विश्वासाचो आज विश्वासघात करून माननीय मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आज देशाचे संरक्षण मंत्री जावन दिल्ली गेले आनी आमचो सर्वनाश केलो। घेवया एक विराम।